आपल्याय म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या ही पवित्र मिसाची भेटीक दोनया वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता गोतकोती दर्गा वयर उबारून आमची गरीब काळजां आयज तुका दिता गोतकोती दर्गा आमी सोडलां तूं देव सोडपोद वयता बियोन पूण मोगान आयलां ह्या वेळार पांय कोरगीर कोरता आमची तोया देव तुका एक मोगाचो नमस्कार पांय कोरगीर कोरता आमची तोया देव तुका एक मोगाचो नमस्कार बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो मोगाळ बाबडीनो आयज भाग्योंत आंतोनीचे परबेचो निमाणो दीस आनी आयचो आमचो विशय मागण्या आनी संस्काराचे समोरमणेन आमची आत्मिकताय आमी वाडोवया जेजून आपल्या जिवितान मागणें केलें आपल्या शिसांकूय मागणें करूंक शिकयलें आमी मागणें करता आनी मागण्या वरवीं आमी आमचो संबंद देवाताय घट करता दर दिसाक जाय तो वेळ आमी मागण्यान सारुया न्हय फकत सुखाच्याय वेळार दुखाच्याय वेळार आमी देवा लागीं मागुया आनी हे भाशेन आमचो भावार्थ आमची आत्मिकताय वाडोवन देवाक आमी लागीं येवन देवाचो वावर भाग्योन आंतोनी भाशेन आमच्या जिवितान फुडें व्हरूंक आमकां ह्या मिसान कृपा आनी बोड मागुया आनी जायते फावटी मागण्याक आमी वेळ दिवंक ना आमी हेर दुसरे वस्तूंक जाय तो वेळ दिला देवा लागीं आमी उलोवंक ना देवा थंय आमचो संबंद घट करूंक ना तर आमच्या पातकांचो उगडास करून देवा लागीं बोक्षणे मागुया सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट करून आनी बळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध लागीं सदांच आंकवार मारये सगल्या देवदूता आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या काकलूतको सोम्या काकलूतको Krista kaklutko Krista kaklutko Somia kaklutko Somia kaklutko प्रार्थुया हे मिसाचें तें हांव भेटयता विन्सन डिनीस हाचे पासत मागुया ताका बरी भलायकी देवाचो शुभ आशिर्वाद ताचेर पडून ह्या वेळार आमची खासगी मागणी जे कितें आमी मागूंक आयल्या
भागयोन तातुनीची मजतीन भावार्थान आमी देवा मुखार दवरुया. केरीत भाशेन सगलीं आमची भाव भयणां जी पिडेन कश्टवतात, आपल्या जिवितांत जायते त्रास कशे भोगतात, आमी तांचे पासत मागुया. जाणें आपल्या जिवितान मागणें सोडलां, देवाक सोडलेलो आसा, तांचें जिवीत रितें जाल्लें आसा, तांचे पासत मागुया. भागयोन तातूंत भाशेन सगल्या काळजान देवाचो मोग करूंक, देवाची सेवा करूंक, ताचें उतर आमच्या जिवितांत पाडूंक आमकां कृपा आनी बोड मागुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें लिस्बोवाच्या भागयोंत आंतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांताक आसलेल्याचो तीर आसरो करून दिलोय. ताची देख घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सगल्या राष्ट्रां मदें ताचें कूळ नावाडगें जातलें आनी सगल्या लोकां मदें ताची संसोद. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलोली संसोद अशें तांकां पळयतात तितली मान्य करतली. हांव सर्वेस्परा सवें खुशालकायेन मुरगोडटलो आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सवें संतोशान भरला. फुलांच्या झेल्यान नेटयलेले एका न्हवऱ्या परी आनी भांगरां शिंगरान एके ओकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयली. तारुण्याच्या आंगोस्त्रांनी आनी प्रामाणीकपणाच्या शेळ्यान म्हाका गुटलायली. जशी जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किर्लून वयर सरतात, तशें सर्वेस्पर राष्ट्रां मदें राष्ट्रांचे नदरे मुखार प्रामाणीकपण आनी वाखाणणी किर्लून वयर सरोशी करतलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे मोड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. म्हणुया. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सवें बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण ताणें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव संतोसता. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. बलिश्टांचें दोणू मोडलें, पूण अशोक्तांचें बळ वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण भुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वाश्टी बायल 7 फावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांची आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. खोणान देंवयता आनी थंयसरलीं भायर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बळकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच धर्नीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब.
सर्वेस्परा सोवे मुरगोडटा काळीज म्हजे गरिबांक तो धुळींतली उखलता दुर्बळांक तो शेणांतली वयर काडटा कुंवरां मदें तांकां बसयता मानाचें आसोण तांकां नेमून दिता जबाब सर्वेस्परा सोवे मुरगोडटा काळीज म्हजे शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करून उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. Gesù tuż आज्ञा पाळटातो, तू सोदीस इश्ट जावन पावतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. आमी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. लुका पोरमोणे शुभ वर्तमान. Moima tuka soumya. जेजूचो आवय वर्साच्या वर्साक पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वेतालो आनी तो 12 वर्साचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचे भाशेन जेरुसलेमाक गेली आनी परबेचे दीस सोरले उपरांत परतून येताली तेन्ना आवय बापायक कळून नासतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत फाटीं रावलो पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें ताणें ताका सोदलो. तो मेळना जातोच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुसलेमाक गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो तो तांकां मेळ्ळो. ताचें आयकोताले तांकां सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताची आवयन ताका म्हणलें, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय कोणती हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकडो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना आनी तांचे बरोबर तो नाजारेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगलें आपल्या काळजान सांबाळून दवरताली. सोम्याचे शुभ वर्तमान. Bogdani tuka Krista. बोगाळ बाबडीनो, आमी ह्या भाग्यवंत आंतोनीचे परबेक ही 13 दिसांची लांबडीक तयारी केल्या आनी आयज शेवटाचो दीस आनी आयज काय बरो आमकां विशय दिल्लो आसा. मागण्या आनी संस्कारा वरवीं आमची आत्मीकताय वाडोवंक आमी सगळीं मागणी करता आनी मागण्या वरवीं आमी आमचो संबंद देवाताय घट करता. मागणे म्हणल्यार एक संवाद, इट्स अ डायलॉग. हांव उलयतां आनी देव आयकता, देव उलयता आनी हांव आयकता. 2 भासाची मागणी आसात. कम्युनिटी प्रेयर, कुटुंबाची मागणी आनी खासगी मागणे, पर्सनल प्रेयर. कुटुंबाचे मागणे म्हणल्यार तेरसाचे मागणे, मिसाची भेट,
रेतीर जे आमी सगळीं बरोबर एकठांय येवन तातूंत वांटो घेता आनी खासगी मागणें म्हणल्यार आमचे पर्सनल प्रेयर जेसर हांव आनी म्हजो देव बसून उलयता आमी आमकांच विचार करुया आमच्या खासगी मागण्यांक आमी कितलो वेळ दिला काय खासगी मागण्यांक आमी कितलीं बसल्या काय आमी हेर वस्तूंनी जाय तो वेळ दिता आख्ख्या दिसांत आमी आमच्या वावरांत गुल आसता पूण आमी देवाक वेळ दिला जायते फावटी तियात्राक आमी वेता जायते फावटी आमी पिक्चराक वेता गेमीक वेता जाय तो वेळ सारता पूण दिसाची 10 मिनटां 5 मिनटां आमी देवाक दिल्यांत काय हांव आनी म्हजो देव बसून उलयल्यांत काय आमचो संबंद आमी घट केला काय मोगाळ बाबडीनो कुटुंबीक मागणी म्हणल्यार आमी म्हणटा दिनवासणेचे मागणे जे आमी बरोबर देवाक दिनवासता विनोदीचे मागणे आमी देवा लागीं मागता भोगसणेचे मागणे आमी देवा लागीं भोगसणें मागता आमच्या जिवितान आमी कित्याक मागणें करूंक जाय काय पयलें म्हणल्यार जेजून मागणें केलें देवाचो पूत जावन ताणें मागणें केलें आनी आमकां सगल्यांक देख दिली ताका लागून आमी मागणें करूंक जाय जेजू आपलो भौशीक वावर सुरू करचे आदीं 40 दीस आनी 40 राती उपास आनी मागणें करता आपल्या शिसांक विसून काडचे आदीं जेजून मागणें केलें जायते पावटी जेजू दोंगरार वेतालो एकलोच आपल्या बापा लागीं वेळ सारतालो उपरांत शीस जेजूक पळोवन म्हणटात आमकां मागणें करूंक शिकय आनी जेजू तांकां आमचे बापा हे मागणें शिकयता आनी आमचे बापा हे मागण्यांत 2 बाजू आसात देर आर 2 डायमेन्शन्स आमी म्हणटा वर्टिकल डायमेन्शन हांव आनी म्हजो देव आनी हॉरिझॉन्टल डायमेन्शन हांव आनी म्हजो पेलो आमी आमचो संबंद देवाताय घट करूंक जाय आनी जेन्ना आमचो संबंद देवाताय घट आसता आमचो संबंद आमी पेलेताय घट करूंक पावता मोगाळ बाबडीनो आमी आमकां आतां विचार करुया आमी केन्ना मागणें करता जेन्ना आमी पिडेन पडटा तेन्नाच मागणें करता जेन्ना आमकां कसली वस्त जाय तेन्नाच मागणें करता जेन्ना आमची परिक्षा लागीं पावल्यात तेन्नाच मागणें करता जेन्ना आमी जिवितान त्रासां कश्टान पडल्यांत तेन्नाच मागणें करता देव पसरकार गाय जेन्ना आमचे लागीं वस्त ना तेन्नाच आमी देवा लागीं मागता गाय मोगाळ बाबडीनो सगल्या वेळार मागणें करूंक जाय जावं सुखाच्याय वेळार आनी दुखाच्याय वेळार जायते फावटी जेन्ना आमी पातकान रेवडायलोले आसता तेन्ना आमी देवा लागीं वेता जेन्ना आमचे कोबडे मेळे आसतात आमी धोबीक दितात धुवपाक तेच भशेन आमी देवाक केला जायते फावटी आमी देवाक धोबी कसो केला तो आमची पातकां धू हांव पोत्तून पोत्तून पातक करतलो आनी तुजेशी येतलो तेन्नाच आमकां देव जाय गाय आमी केन्ना मागणें करूंक जाय जेन्ना आमी न्हिदूंक वेतना आमी मागणें करुया कारण देवान आमकां आख्ख्या दिसाक राखली सांबाळली आमकां बरी भलायकी दिली आमचो वावर बरे भाशेन करूंक आदार दिलो जायतो लोक मरून गेलो पूण आमी जिवी आसा उपरांत सकाळीं उठ्ठना मागणें करुया आख्खे रातीक तो आमकां राखता सांबाळटा जायतो लोक न्हिदेनूच मरता पूण आमी जिवी आसा आमकां जिवी दवरल्यांत जेन्ना आमी आमच्या वावराक भायर सरतात तेन्ना मागणें करुया जेवचे आदीं जेवणा उपरांत मागणें करुया तेरसाचे मागणें करुया मिसाची भेटेन वांटो घेवया आनी जेन्ना आमी हें करता आमी आमचो संबंद देवाताय घट करता उपरांत आमचे संस्कार आसात बावतिजमाचो संस्कार मिसाची भेट आनी क्रिस्माचो संस्कार तांकां आमी म्हणटा द सॅक्रमेंट्स ऑफ इनिशिएशन हे साक्रामेंत आमकां इगोज मातेन भितर काडटात जेन्ना आमी बावतिजम घेता आमी देवाची भुरगीं जाता इगोज मातेचे वांगडी जाता आमी क्रिस्तांव जाता आमी एके भाशेन आमचे मूळ पातक भोगसता
जेन्ना आमी मिसाची भेटेन वांटो घेता जेजूस आपले मांस रगत आमकां खावूंक दिता पिवूंक दिता जेन्ना आमी क्रिस्मसाचो साक्रामेंत घेता आमकां पवित्र आत्मो मेळटा जेजूचो वावर आमच्या जिवितांत फुडें व्हरपाक कुमसाराचो साक्रामेंत आनी सोतेसांव हे दोन साक्रामेंत पेकोवणीच आमी ताका म्हणटा द सॅक्रामेंट्स ऑफ हिलींग आमकां पेकोवणी मेळटा आमचो संबंद देवा ताई घट करता आनी उपरांत आसा दोन आमी ताका म्हणटा मिसांवाचें साक्रामेंत काजार आनी ऑर्डिनेशन ते आमकां धाडटात वचात तुमच्या जिवितान जेसूक परगट करात मोगाळ बाबडीनो मागण्या वरवीं आनी साक्रामेंता वरवीं आमी आमची आत्मिकताय म्हणल्यार स्पिरिच्युअलिटी आमी देवा ताई घट करता मोगाळ बाबडीनो नापोलियन बोनापार्त हो एक व्हडलो राजा आसलो आनी ताणें आख्ख्या संवसारान जायत्यो देश आपल्या ताब्यांत केल्ले आनीक एका दिसाक तो रशिया आपल्या ताब्यांत करूंक भायर सरता आनी वेतनाकूय जायतो स्नो पडटा आनी तांच्यान मुखार वचूंक जालें ना तो आपल्या सैनिकाक सांगता आयचे रातीक तुमी हांगासरूच टेंट बांदात आनी हांगासरूच आमी रावया शीक येताली कडकडो येतालो आनी ताच्या सैनिकांनी थंयसर टेंट बांदले आनी रातच्या वेळार सगळे न्हिदूंक गेले आनी तेन्ना नापोलियन बोनापार्त आपल्या टेंटांतलो भायर सरलो आनी आपल्या सैनिकां बरोबर एका पासयो मारतालो आनी तो पळयता एका टेंटांत लायट चालू आसली तो आपल्या एका सैनिकाक धाडटा पळोवपाक थंयसर कोण आसा तो थंयसर तांचो एक जनरल बुसेट नांवाचो वावर केल्या उपरांत दिमी घालून मागणी करतालो आनी हो सैनीक येता आनी राजाक सांगता आनी अशें म्हणटा आमचो जनरल थंयसर दिमी घालून मागणी करता आनी दुसऱ्या दिसाक हो राजा हे जनरलाक आपोवंक धाडटा आनी अशें म्हणटा हांवें आयकलां कालचे रातीक तुजो वावर सोंपोवन तूं मागणी करतालो दिमी घालून आनी हो जनरल ताका म्हणटा होय हांव दिमी घालतालो तो अशें म्हणटा आय कॅन फेस माय एनिमीज आय कॅन फेस दीस विंटर बट आय कॅनॉट फेस अ डे विदाउट प्रेयर म्हज्या दुस्मानाक म्हज्यान फुडो करूंक जाता ही शीक म्हज्या फुड्यान करूंक जाता पूण एक दीस मागणे नासतना म्हज्यान फुडें करूंक जायना मोगाळ बाबडीनो मागणे आमच्या जिवितान खूब गरजेचें आनी आमी जायते पावटी बागयोन आतोनच्या जिवितान ही घडणी आयकल्या एका दिसाक बागयोन आतोन एका ग्रेस मनशाक भेटोवंक गेलो आनी सांजेच्या वेळार ताच्या घरा गेलो पूण ग्रेस मनीस थंयसर नासलो ताचो एक सेवक आसलो सर्वंट आसलो ताणें ताका बागयोन आतोनीक आपलो रूम दाखयलो आनी हो ग्रेस मनीस रातच्या वेळार मातसो लेट पावलो आनी ताका बागयोन आतोनीक कितें तरी सांगूंक जाय आसलें आनी ताच्या कुडाशी येता पूण देर बंद आसलें चावेच्या बुराकांतल्यान तो पळयता बागयोन आतोन दिमी घालून मागणी करतालो आनी ताच्या हातांत बाळोक जेजू खेळटालो आनी बाळोक जेजू ताच्या गोळ्याक वेंग मारून आसलो आनी बागयोन आतोन बाळोक जेजूक उमो घेतालो आनी जायतो वेळ बागयोन आतोन आपल्या जिवितान मागणी करता आनी इतल्यो तो मिलाग्री करता बेश्टेच न्हय मागण्याच्या आदारान तो आपल्या जिवितान ह्यो मिलाग्री करूंक पावलो मोगाळ बाबडीनो मागणे बेश्टे न्हय मागणे वयल्या वयर न्हय जायते पावटी आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक मागणी करता जायते पावटी मागणे म्हणल्यार आमी उतरांचो बोडबोड करता जेजू म्हणटालो जेन्ना तूं मागणे करताय तुज्या कास्की कुडान वच दार बंद कर आनी तूं मागणे कर स्वर्गीचो बाप जो पळयता तो तुका इनाम दितलो तर मोगाळ बाबडीनो हे आमी परबेक तयारी करतना मागण्यांक जायतो वेळ दिवया आमचो संबंद देवा थंय घट करुया आयच्या शिव वर्तमानां आमगे मेळटा आनी आयज करीत भाशेन इगोर्ज माता आंकवार मारयेच्या निश्कोळून काळजाचो उगडास करता द इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मेरी मारयेन आपल्या जिवितान होय म्हणून जिवितान तिका जायते त्रास कशे बगूंक पडले
पूण हे त्रास कश्ट तेणें बेश्टेच सोंसले नात. जेजूच्या आदारान, बापाच्या आदारान सगळे सोंसले. मागण्यांत ती देवाक गोट आसली. आनी आयच्या शिव वर्तमानां आमी आयकलां जेजू सांडटा आनी पयलींच फावट आवय आनी पूत दोशी जाता. मारिया आनी जुजे जेजूक सोदूंक पावतात. एकामेकाक बोटां दाखयनात, तुका लागून म्हजो पूत सांडला, तुका लागून म्हजो पूत सांडला. पूण दोगांयनी आवय बापायचो कायदो पाळटात, जेजूक सोदूंक वेतात. आनी मारिया जेजूक पुताक प्रश्न करता, तुवें म्हाका कशें अशें कित्याक केलें? आनी जेजू म्हणटा, म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमकां खबर ना. आनी बापाचें घर मागण्याचें घर. मोगाळ बाबडेनो, जेन्ना आमी इगोर्जेर येता दिमी घालून मागणें करुया, आमचो संबंद देवाताय घट करुया. कितें भाशेन हांव म्हणटलो, आमचे खासगी मागणे, पर्सनल प्रेयर आमी जाय तो वेळ दिवया. आमी आख्या दिसाक बिजी आसता. एटलिस्ट आमी म्हणटा 10 मिनटां पर्यान आमी देवाक दिवया. न्हिदूक वेतना, सकाळीं उठ्ठना देवाक मागणें करुया. आनी हे भाशेन आमची आत्मीकताय वाडोवन देवाचो वावर आमच्या जिवितांत फुडें व्हरूंक आमकां ह्या मिसांत कृपा आनी बोड मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी, आमची ते सवां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या बापान बिस्बांनी आनी सगल्या याज्ञिकांनी तशेंच संस्कार लोल्यांनी मागण्यांतल्यान आनी देवाच्या उतरांतल्यान आपलें जिवीत देवाक समर्पूंक तांकां पवित्र आत्म्याची घोटाय आनी उजवाड दी म्हूण मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळीन आयकून घे. आमा सोमेस्तांनी दिसा दिसपोटी आमचे खासगी मागणे करून तशेंच मिसा बलिदानांत वांटो घेवन जेजूची नीज पाटलावदारां जावन आत्मीकतायेन वाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळीन आयकून घे. आयच्या निमाण्या त्रेजनाच्या मिसा भेटेंत आपलें इंतेसांव भेटयतल्या विन्सेंट दिनीज हाका बागेवंत आतोनीचे मोजोतीन देवान आशिर्वादान भरूं आनी बरे भलायकेन सांबाळूं म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळीन आयकून घे. ओगेपणान तुका कितें जाय तें देवा लागीं माग. मोगाळ बापा, दोयींनी आमची मागणी आयकून घे. आमच्या जिवितान तुज्या सांगाताक आमी जाय तो वेळ सारूंक, तुजे सगळे आमी संबंद घट करूंक आनी मागण्यांतल्यान
दुसऱ्यांक बरेपण करूंक तूं आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तोयले वेळार आमी गायन करुया C32 पेज नंबर 42. C32. Sorvespora Deva, svikar kun jedenia soria unyace. I betuga mata toshi kun hebetin gata suktu kamche. Yatnik povitutra montolo bodun sarya soria unyaso. Amche dene guru pautolo Christace kudrogot grasamso. Sorvespora Deva svikar kun jedenia soria unyace. Ibetuga mata toshi kun hebetin gata suktu kamche. Yatnik povitutra montolo bodun sarya soria unyaso. Amche dene guru pautolo Christace kudrogot grasamso. Sorvespora Deva svikar kun jedenia soria unyace. Ibetuga mata toshi kun hebeti gata suktu kamche. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आगे पवित्र विचारावा सर्वेस्पोर मानून दिवं. स्वर्गीच्या बापा, भोगतीन तुजी सेवा करूंक भाग्योन आतोनीच्या उगडासाक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटोवंक आमी आयल्या. ह्या बलिदाना वरवीं संवसारी वस्तू वेले आमचे काळीज कुशीन काडूंक आनी तुजेरूच तें दवरूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आज्ञा सोवे आसूं. तुमची काळजां उबारा. Ami ti sorvespora uparta. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. Voivoci ami corum favo. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सोर काडी आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितेचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंतोन तुज्या भक्तांच्या दिसाक तुजे पवित्र सोबेक तो संतोश दिताय. अशें ताचे भाग्योन जिविताचे देखीन तूं तिका धीरान भरताय. ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यान उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय. देखून सोर देवदूतां आनी सांतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोत्तरी गायता. Povit, povit, povit al barazzo, sorvespor Deus. Sorgani sosa vola tuja voivovan, Osana u sorgi. Sorvespora cina vietato subagi, Osana u sorgi. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सोर
देखून दोवा पोरी तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कुश मरण सुसूक आप खोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तीस पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करारचें रगत, पातकाचें भक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी साबारा पासत ते वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट. संसाराच्या सोडवणारा तुझ्या कुर्सारी पुनो जीवन कोणावरी तुवें आमची सोडवण केली, आमची देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी चडवणची खास भेटयताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासताव. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यांत ते सगळे आमच्या भावा भयणाचो उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या सोमेस्ताक तुज्या मुखामणाचो प्रकाश पडयोंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागताव. अशें भागयोन आंकवार मारिये देवाची माई सांगाती, भागयोन जुसे तिचो पुती, भागयोन आतोन, भागयोन धर्मदूता आनी सोरकाडी तुका मानवल्यांत ते सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाताक आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या चडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना अंदीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिताव. तुशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां थायडले पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या चडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान ओतरेकतल्याक आमकां
तुझे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाई. कित्याक रासवटी पोते आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेदू क्रिस्तान तुझ्या दोर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावात्याचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय सासनाच्या ससना. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सगळ्या एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां पळयात ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेडीच्या जेवणाक आपयल्यांत सगळीं आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एकूतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेसूक आमच्या काळजान जेवंक वेताना आमी गायन करुया D18 पेज नंबर 57. D18. Jezu prokaż swój kutan, modur sakit tukanan, gorba icie modoran, omruk sorgicie kazan, tukat sakun buk sotran, tukat pion targotan, dusri ashana zatan, Bogotus Jesu mogan, tukat sakun buk sotran, tukat pion targotan,
Jesu tu mozo, विश्वासात म्याचो आवडो तुका दुखांनी सोदता काळजांत सुस्कारून रावता तुका चाकून भूक चोडटा तुका पिवून तन मोडटा दुसरी आशा ना जाता Bogotus Jesu moja Tuka zatun buk sota Tuka piun tan mata Nusri ashana sada Bogotus Jesu moga Jesu तुझे नाव जाव Jesu तुझे राजदीर जाव तुका चाकून भूक चोडटा तुका पिवून तन मोडटा दुसरी आशा ना जाता Bogotus Jesu moja Tuka zakun buk zota Tuka piun tan mata Dusri ashana zata Bogotus Jesu moga Jesu prakas swój kota Modor songit tukana Gorwaj cię motona Umru sorgi cię kazan Tuka zakun buk zota Tuka piun tan mata Dusri ashana zata Bogotus Jesu moga Tuka zakun buk zota Tuka piun tan mata Dusri ashana zata Bogotus Jesu moga Jesu tu mozo Visvasat miaco audo Tuka dukhani sutta Kalzan suskarun lauta Tuka zakun buk zota Tuka piun tan mata Dusri ashana zata Bogotus Jesu moga Tuka zakun buk zota Tuka piun tan mata Dusri ashana zata Bogotus Jesu moga Jesu, tu ce rasiza, tu ca
प्रार्थुया. मोगाळ आणि विस्वाशी बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणाच्या बोडान भागयोन आंतोनीची देख घेवन तुझ्या मोगान सदांच तीर रावूंक आमकां फावो कर. आनी तुवेंच आमचे जिणेन सुरू केलाय ते आमचे पवित्रायेचें काम सोमी जेजू येतलो त्या दिसा पुर्यान तूं सोपूर्णायक पावय. हे आमी मागता तुझे पुता जेजूचे नांवी. बसूया. आयज सदांची बरी सगळीं मिसां आसतलीं आनी उपरांत 6 वरांचेर वेस्प आसतलें. वेस्पराक तुमी वांटो घेवचो म्हूण मागता हांव. फाल्यां भागयोन आंतोनीची परब पुर्बे दिसाक मिसां ही बरी सकाळीं 5:30 वाजता, दुसरे मीस 7 वाजता इंग्लिशींतल्यान, 8:30 वाजता आनी दोबाशीक मीस 10:30 वाजता. सांजे वेळार मीस आसचें ना. कोणूय मिसाचें इंतेसांव दिवंक सोदता जाल्यार वो इगोर्जीक डोनेशन दिवंक सोदता जाल्यार आमचें ऑफिस उक्तें आसा, थंय तुमी वचून दिवचें. मिसा उपरांत सविन्य रूम उक्तो आसतलो. थंय धर्मीक वस्तू मेळटात आनी वेगवेगळीं पुस्तकां मेळटात. अदीक करून सेरपेंत हातांत धरून आसलेल्यो सांत आंतोनीच्यो इमाजी धाकट्यो तश्योच व्हडल्यो. तुमी इगोर्जेंतलीं भायर सरतना इगोर्जेच्या फुडल्यांतलीं सायडीचीं 2 दारांतल्यान भायर सरचीं. न्हय मदल्या दारांतल्यान लोक भितर येतलो. आमचें 2 व्हिलर्स पार्किंग इगोर्जेच्या कंपाउंडांत जातलें जाल्यार 4 व्हिलर्स पार्किंग लॉटांत. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आनी स्नॅक्स विक्रेक दवरल्यात. तुमी त्यो घेवच्यो आनी तांकां आदार दिवचो. तांचें स्टॉल माट वा भायल्यान कोणशाक आसा. भागयोन आंतोनीचे पुर्बे दिसाक तियात्र आसतलो जाचें नांव मोग जायना जाणटो. बरोयणार आनी डायरेक्टर पिटर रोशन. आयज सावन 8 वरांच्या मिसा उपरांत टिकेटी विक्रेक आसतल्यो. तशेंच सोमारा दीस आमच्या सिओलकारांचो एक तियात्र आसतलो जाचें नांव उतरां आनी कोरन्यो. सांजेच्या 7:30 वरांचेर तो सुरू जातलो. हो तियात्र तुमकां फुकट पळोवंक मेळटलो. तुमी सगल्यांनी येवचें. कालच्या दिसाक आमचें कलेक्शन जालां 2 उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सोबे आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. भागयोंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणे. भागयोंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बोरवोशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता हांव. नो मान तुका भागयोंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नो मान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नो मान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इस्ता हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोदी बोडीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका भोक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवोशान रावता. भागयोन आंतोन दुखेस्ताच्या बुजवणणारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजे हुस्के आनी खोंती म्हज्यो भिरांती आनी आंखान पळे. म्हज्या हुस्के खोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळून घे.
उंचोऱ्याच्या बागयोंत आतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय तूं तुजी पदवीदार मजूतीन एक काल्दिकायेचें क्रिस्ती जिवी जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवाडाय तोंडाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गुण ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गात चलूंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोदी कोर आमेन. आमी शेवटाक गायन करुया U25 पेज 243 U25. Sadatoni bokta virgace kulecia tuja grontar kelta palo Jesu raza tuja grontar kelta palo Jesu raza satatoni bokta otsuriatuci